नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोड करायच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेची तारीख शेनवारा जातली जाहीर। तारीख जाहीर जाल्या उपरांत लागू जातली आचारसंहिता। बेतोडा खांडेपार शॉक लागून एकल्याक मरण। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग टर्म धोरणाक मान्यताय। 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळपाचो मुख्यमंत्र्यान उक्तायला अदमास। काणकोण नगरशे वाठारात मुख्या जनावरांच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदपाचो आयलो उक्ताडार। प्राणीमित्र गौरीश बरेलीन दिले जीवदान। सत्तरीत परतून एक फावट माकडतापान तकली काडली वयर। जानेर ते मार्च मेरेन सापडले माकडतापाचे 3 दुयेंती। तिगांची भलायकी आता स्थिर। आणि अडवळपालच्या लोकांनी मायनिंगेक ईसी दिवपाक केलो विरोध। जाल्यार हेर वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंगेक दिलें समर्थन। आता खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुकेचे वेळापत्रक शेनवारा दनपारां 3 वरांचेर जाहीर जातलें। बिरेस्तारा भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या रिकाम्या 2 पदांचेर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या उपरांत नवी दिल्लीत शुक्रारा सकाळी आयोगाची बसका जाली। हे बसकेत वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतलो। वेंचणूक आयोगान शेनवारा दनपारां 3 वरांचेर पत्रकार परिशद घेवन वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर करतले। ते उपरांत आचारसंहिता लागू जातली। बेतोडा खांडेपार हांगा शॉक लागिल्ल्यान आगताक मरण येवपाची घडणूक घडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 30 कुसगांवचो नागरीक प्रमोद नायक मुतपाक रस्त्या कुशीक गेल्लो। ह्या वेळार 33 केवी लायटीच्या वायरीच्या संपर्कान आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। नमस्कार। फाटल्या कांय दिसा सावन फोंड्या वाठारांत नाका जाल्ल्यो घडणुको घडत आसा। 8 तारखेक 8 मार्चाक म्हणजे शिवरात्री दिसा उसगांवच्या एका तरणाट्याचेर बेतोडा जंक्शनाचेर फारपेट करपाची घडणूक घडिल्ली। ही घडणूक ताजी आसतनाच बरोबर 8 दीस जावच्या पयलीं काल सांज वेळार म्हणजे शुक्राराक एका 29 वर्सां पिरायेच्या प्रमोद नायक ह्या उसगांवच्या तरणाट्याक लायटीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान वीज वाहिनीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान जाग्यारूच मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो तरणाटो बेतोडेच्यान उसगांव आपल्या घरा कडेन आपल्या मोटरसायकलीन वतालो। माळशे कुर्टी हांगासर तो सैमीक गरज जी आसा तो टॉयलेट करपा खातीर म्हणून आपली गाडी थारोवन रस्त्या कुशीक गेल्लो। थंयच्यान हाय टेन्शन वायर गेल्ली आसा जी सामकी सकयल आशिल्ली। त्याच्या संपर्कात आयिल्ल्या कारणान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक। शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डंप धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या। मायनिंग डंपांतल्यान सरकाराक 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली। डंप पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डम्प्स। हितून 2 आसा, एक अर्सवाइल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर इन दर प्रायवेट लँड्स एंड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड्स ताच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी। बट डंप पॉलिसी आयच्या कडेन ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवाइल लीज होल्डर्स पयलीं पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यानी डम्प्स करतले फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग देम एरिक दॅट इज वन। आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणजे डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजेस केले। कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकता। इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट। पहिली कितें जातलें कोणीय कोर्ट करताना आमी सगळे ब्लॉक करून दवरतालो ते काढून उडयला आणि आमी ही जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी। आता पर्यंत आमच्याकडे 10 ते 12 ऍप्लिकेशन्स आहेत। अप्रॉक्सिमेटली तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज मोर दॅन 20 मिलियन बट एट प्रेझेंट होल जर धरीत जाल्यार इट इज 10 मिलियन पर्यंत जरी होल जातो डायरेक्ट ना आम्ही खंयच्याच अर्सवाइल लीज होल्डरा कडल्यान पयशे येवपाचे आसना खंयचीच ताजे अनलेस अँटील ताजो हिशोब सगळो क्लियर आसता ह्या खातीर थोडक्यात सांगपाचें जाता। Then will it be mining एका थोडीशी एक्सपेन्सिव जरा थोडी ऍप्लिकेशन्स पेंडिंग आशिल्ले आमच्याकडे। किती वेळा लागली एक्सपेक्टेशन सर?
approximately 200 crores. So per टनाचे त्यांना चार्जेस असतात e-auction They want to pay the royalty charges. royalties. Royalty charges and we will take the premium. We have not decided, we have put in the cabinet, we are not giving the free of cost, but we are not fixed at present what the premium is, but we are fixing the premium to them. Minimum At present, at least more than 200 crores. IBM price IBM price. So they can lift it then. आणि किती सांगणार? Okay. Government and private medical college under trust हे एस्टॅब्लिश करपाची ठरयल्या सावथ काणकोणात नगरचे वाठारात एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. प्राणीमित्र गौरीश बेरेली आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन बैलाक जीवदान दिलें. काणकोण नगरचे वाठारांत काळजाक हात घालपाची आनी अमानुष घडणूक घडली. एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदून सोडलो. तोंड बांदून दवरिल्ल्यान बैल उपाशी उरलो. हो प्रकार लक्षात आयल्या उपरांत थळाव्यांनी प्राणी मित्र गौरीश बरेली हाका संपर्क केलो. प्राणी मित्र गौरीश बरेली आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन बैलाक जीवदान दिले. मुख्य जनावरांचे हाल करपे आड खर कारवाय करची अशी मागणी काणकोणच्या थळाव्यांनी सरकाराकडे केला. हांव क्रॉस जाता गर्दी पयल्यान थांबलो म्हणटकीर थांबून जाल्यार हिंग नगरच्या वाठारांत जायते भुरगे आसले. पयल्यार जे गोरू भोंवता बैल भोंवता ती कितें खावपा मेळटा म्हणटा खंय दुकाना सायडीन हिंगा थंय वयता कित्याक लास्ट ती मनजात तांकां कळना आनी तांकां कितें खावपा मेळटा थिंग ते वता. जाल्यार कोणी तरी ती बायंडींग वायर जी आसा सेंटरिंगा यूज करता ती बायंडींग वायर ते तोंडां बांदला आनी तेच्यान टायट करून गाठ मारला. तो पयल घातल्यान हें जावन थिंग पडून आसलो. गौरीश बैरेली हेमी तेमी मेळोन ताका इंजेक्शन मारून उदक बिदक कितें मारून ताका गोसायेची गाडी हाडून ताका आतां व्हरपाचें तयार केला थिंग व्हरून ट्रिटमेंट करता. आनीक अशे तरेचे जे लोक पळय करता एक मनीस जाल्यार मनीसान सुद्दां जर मनजातीपणान जर अशें खेळटा जाल्यार हे राक्षस वृत्तीचे जे लोक आसा हांकां जाग्यार हाडपाची गरज आसा. कित्याक मनजातीक हे सदांच आमी मनीस हे जेन्ना म्हण जगता तेन्ना मनजातीक आमी पळोवपा जाय. खंय कितें जाता जाल्यार आमी पळोवपा जाय. कित्याक आमी उलोवंक शकता, आमी पळोवपाक शकता, आमी आयकुपाक शकता आनी मनजाती कांय सांगपाक शकना. तेन्ना अशे तरेचे कोण पळय लोक आसा तांकां सोदून काडचे आमी सगळ्यांनी आनी तांकां सारकें कितें तरी एक देश शिकोवपा जाय. कित्याक हे खंय तरी थांबपाची गरज आसा. त्या समाजाक प्राण्याचेर अत्याचार करपाच्यो कांय गजाली घडटा पूण अत्याचार करतना अत्याचाराची सीमा हद्दपार करपाची अशी घटना काणकोण घडलेली आसा. एका बैलाक एकल्यान पयलीं बांदून घातलो आनी एक दीस ताका लोक पळयताले हांगा नगरचे हांगा ताका बांदून घातलेलो. दुसरे दिसा तो बैल दिसना पूण तो बैल आज दीसभर तोंडाक ताका बेंडिंग वायर घालून ती ट्विस्ट करून दवरलेली. त्या कारणान तो उदक पिवपाक शकनाशिल्लो, कांय खावपाक शकनाशिल्लो. कांय जाग्यांनी तो बैल जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब जाणांनी हॉटेलवाल्यान ताका खावपाक घातलें सदां प्रमाणे पूण तो खावपाक शकनाशिल्लो, पिवपाक शकनाशिल्लो. कांय लोकांनी एकठांय जावन हांगचो जो प्राणी मित्र आसा गौरीश बैरेली हेचे कडेन संपर्क सादलो. गौरीश बैरेली आनी काणकोणच्या कांय लोकांनी एकठांय जावन शिरवय जी ध्यान फावंडेशन आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केलें. तेणी येवन ह्या बैलाचेर आतां गौरीश बैरेली आनी सगळे टिमीन पयलीं ताका इंजेक्ट केलो. कित्याक तो बैल चाळवल्लो आशिल्लो. इंजेक्ट केलो आनी तो बेशुद्ध पडटकीर ताका आतां ते उपचारा खातीर ध्यान फावंडेशनाक घेवन गेल्या. हें कोणी केलें आनी हेजो आजून नेम ना. ताका लागून जे मनशान केलां हेचेर कडक कारवाय जावची अशी काणकोणच्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. सत्तरीत परतून एक फावट अंदू माकडतापाचे दुयेंती सापडल्या. जानेर ते मार्च मेरेन माकडतापाचे 3 नवे दुयेंती सत्तरीत सापडल्यात. हे तिगांची भलायकी आतां बरी आसा, तांकां घरा धाडल्यात. 2014-15 वर्सा सत्तरीत माकड तापान धुमाकूळ घातिल्लो. माकड तापाक लागून लोकांक मरणूय आयिल्ले. तशेंच लोक काजूंनी वचपाक लेगीत भिताले. फाटलीं कांय वर्सां हो माकड ताप गायब जाल्लो. मात आतां परतून एक फावट सत्तरीत माकड तापान तकली वयर काडल्या. सत्तरीतल्या हिवऱ्या गांवांत 2 जाल्यार गळावले माकड तापाचो एक दुयेंती सापडला. तिनूय दुयेंतींनी वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रात उपचार घेतल्यात आनी आतां तांची भलायकी स्थिर आसा म्हूण भलायकी अधिकारी दोतोर विकास नायक हांणी सांगलें. Since the beginning of this year 2024 आमच्या वाळपयच्या परिसरांत 3 माकड तापाच्यो केसीस डायग्नोज जाल्या. इयर बॅक 2014-15 हांगा खुबश्यो केवडी केसीस आमकां मेळिल्ल्यो. ताच्या नंतर आमी जनजागृती केली, IC एक्टिविटीज केली, वॅक्सिनेशन दिल्लें
आणि बऱ्याचशा प्रमाणात आमी ह्यो केसीस सकयल हाडिल्ल्यो. मागीर ताच्या नंतर KFD खातीर आमचें एक्टीव सर्वेलन्स चालूच आशिल्लें. खंय तरी ते कोविडच्या टायमार मातशें सकयल आमचें सर्वेलन्स सकयल गेलें, पण आतां कोवीड केसीस ड्रॉप जाल्ल्या पासून आमी हें सर्वेलन्स परत नेटान घट धरला. आनी रिसंटली तर आमकां 3 केसीस KFDच्यो मेळ्ळ्या. KFDच्यो केसीस ज्यो डायग्नोज जाल्या ते पेशंट आमचे कडेन OPD लेवलार फिवर म्हणून आयिल्ले, हेडेक म्हणून आयिल्ले, थोडे मातशी रॅशीस आशिल्ली. पेशंटाक जेन्ना जोर कमी जायना जाल्यार तेन्ना आमी पेशंटाक हांगा एडमीट केले. पेशंटाचे मागीर ब्लड सॅम्पल काडले आनी ते आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलोन धाडले. पयलींच्या टायमार 1914 जेन्ना हांव आउटब्रेक उलयता त्या टायमार आमी हे सगळे सॅम्पल पुण्याक धाडटाले. पण आतां आमचे हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टरचे जे इतले डायनेमीक आसा ताणें हें मशीन स्वता आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल करून दिला. त्या कारणान आमकां रिपोर्ट इमिजिएटली मेळटा. आनी हे 3 पेशंट जे आसा ते 3 पेशंट जे डायग्नोज जाल्या भितरले 2 पेशंट आसा ते हिवरे गांवांतले, एक गोळाली गांवांतलो. सत्तरीत परतून माकड तापाचे दुयेंती सापडिल्ल्यान भलायकी खात्याची यंत्रणा जागृत जाल्यात. गांवगिऱ्या वाठारांत माकड तापा विशीं जनजागृताय करपाक भलायकी खात्यान पावलां उबारल्यात. सध्या काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान काजू बागायती वा रानांनी भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण भलायकी अधिकारी नायक हांणी सांगलें. इमिजिएटली जेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या पेशंटांक KFD जाल्या, आमी आमची मेडिकल टीम एक्टिवेट केली आनी 2 ते 3 दिसां भितर आमी ते गांवांत पावले. ह्या गांवांत आमी माकडताप बद्दल जनजागृती केली. माकडताप कसो जाता आनी माकडताप जावपाक जायना म्हण आमी कितें खबरदारी घेवपाची हें आमी सगळें तांकां सांगलें. KFD डिजीज हो एक व्हायरल डिजीज जावन आसा, ताका आमी माकडताप म्हणटा. मंकीज म्हणजे माकडाच्या आंगार जे टिक्स आसता ते जेन्ना कॅज्यू प्लांटेशनान वयता, खंयच्या फॉरेस्टान वयता, ते तेंच्या आंगार वचून एक तर झाडार पडटा, जमनीर पडटा. आनी आतां ह्यो काजूचो सिजन आसा. आमच्या गांवची लोकां जेन्ना थंय काजींनी वयता तेन्ना चुकून ती तेंच्या कॉन्टेक्टान येयल्या कारणान ते टिक्स तेंच्या आंगार येता. आनी ते तशेंच घरा आयल्या नंतर तो जो व्हायरस आसता तो ह्या टिक्सान आसता तो तांकां जावं शकता. सपोज आमी योग्य भशेन आमची काळजी घेतली, म्हणजे जेन्ना आमी कॅज्यू प्लांटेशन थंय गेले किंवा खंय फॉरेस्टान खंयची एक्टिविटी किंवा झाडां कातरपाक किंवा आनी खंयची एक्टिविटी करपाक गेले आनी आयल्या नंतर जर आमी बरें न्हाले, साबण लावन न्हाले आनी काळजी घेतली की आमच्या आंगार ज्यो टिक्स आसा त्यो काडून उडयल्यो जाल्यार हे व्हायरल इन्फेक्शन आमकां जावचें ना. त्याच प्रमाणे जर आमी जेन्ना झाडांनी वता, रानान वता किंवा खंय काजू प्लांटेशन जेन्ना वयता तेन्ना आमी प्रोटेक्टीव कवरींग म्हणजे आमचे जे कपडे आसता ते फूल स्लीव्स घालपाक जाय, शर्ट घालपाक जाय, आतां पर्यंत पॅन्ट घालपाक जाय, आमी आमचे हात पांय पूर्ण कवर करपाक जाय. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन एक ऑयल आसा. सपोज एक्सपोज एरिया जर तर आमी ते ऑयल जे पेशंटांक आमी हेल्थ सेंटरान अवेलेबल आसा ते पेशंटांनी जर ते लायले एक्सपोज एरियेन जर थंय टीक बायट जावपाचे चान्सीस कमी जातले आनी ते टीक हे व्हायरल इन्फेक्शन किंवा माकडताप तांकां जावचो ना. गोमंतक TV खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. किरकोळ वाद सोडल्यार अडवलपाल मायनिंगे खातीर शुक्रारा जाल्ली जनसुनावणी सुरळीतपणान जाली. अडवलपालच्या लोकांनी AI रिपोर्ट आनी गांवचे प्रश्न उपस्थित करून मायनिंगेक EC दिवपाक विरोध केलो जाल्यार थिवी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंगेक समर्थन दिलें. दिवचलच्या हिराबाई जाटे सभाघरात ही सुनावणी जाली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतिल्ले हे जनसुनावणे वेळार अपेक्षे प्रमाण लोक उपस्थित नाशिल्ले. टायम लिमीट आनी मायनिंग वाठारा भायल्यांक सूचना करपाक विरोध जाल्ल्यान 2 फावटी गोंदळ जालो. अडवलपाल गांवा भायल्या चडशा जाणांनी मायनिंगेक समर्थन दिले. मात अडवलपालच्या लोकांनी मायनिंगेक विरोध करतना आपले मुद्दे मांडले. Company block number 5. And now the mine beginner चालू आपण सर्वप्रथम बोलला विशेष म्हणजे सरकारने मला एक दोन काय आहे my father, my grandfather, my granny असे अनेक जण माझे गावचे या मायनिंग भटकांत काम करून पुढे झालेले आहात आणि अजूनही या मायनिंगवर काही लोक गेले आहात
आम्ही बी ह्या मायनीक धंदो करतात. गेली 12 वर्सां जाली काही NGO गोंयांत एक तयार जाले. 400 वर्सां पयलीं पोर्तुगीजांनी राजवट केली, गोंयच्या तयार केली आणि त्या वेळार लोकांक सुद्दां खुबशे सहन करचे पडलेले आहा हे पोर्तुगीजाचे राजवटी आणि तितून गोंय मुक्त जालें एक सडाक आणि भौसाहेब बांदोडकाराची फिलिप्साचे गोवा गव्हर्नमेंटान एक बरें पावल उखल्लें. गोंयचे जे मायनींग त्या वेळार गोंय धोरण म्हणजे त्याच पद्दतीन जातालें आणि गोंयचो जो बॅकबोन आसलो हो मायनिंगेचेर डिपेंड आसलो. गेली कित्येक वर्सां ही मायन म्हणटा कारण तुमी सांगतात की ही मायन कमी चालू जाता म्हणून इट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणून सांगतात आणि 1952 ही मायन थंयसर ऑपरेटींग आसा. कित्येक फावटी कोसळ्ळी, 2 फावटी तरी पडले ती बंद जाल्ली आसा आनी रिपोर्ट सांगता न्यू मायन म्हणून खंयच्या कारण जाली कसलो फाटलो हे विचार करता, रिपोर्ट करता, फॉल्स रिपोर्ट करता आसता. आमच्या हळवळपाक पंचायतीन 2 फावटी ह्या मायनीक मेमोसी मागलेले आमी डिनाय केले आसा. नागरिकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दिले आसा. तुमकां जाय जाल्यार आमचे ऑब्जेक्शन सर ही रिक्वेस्ट एक्चुअली ही फावटी हेतून कॅन्सल करचो म्हणून मागलेली आणि डिफरंट जे ऑथॉरिटीज आसात, मेमो सेक्रेटरी, गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मेमो सेक्रेटरी, स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी, द डायरेक्टर नॉर्थ गोवा, तशेंच स्टेट सेक्रेटरी आमी लेटर पावयलेली आसा. आज हिंदू आणि ख्रिश्चन बाकीचे आमचे पयलीं येवंक ना, 70 वर्सां पयलीं सांगता प्रत्येक घरांतलो मनीस हे मायनींग काम करून वयर सरता आनी आयज तेंचे डॉक्टर, इंजिनियर आनी एडवोकेट अशे लोक जाल्ले आहा. तेका सगळ्यांक कॉन्फरन्स बंद जाले आनी तुजो नांव कितलें जालें? आपल्या बापायन मायनींग काम केलां, हय खडी भरल्या, माती भरल्या, ड्रग्स केले आनी आमकां वयर काडल्या. ते आयज सांगता स्वता आमच्या बापायन मायनींग काम केलां आनी ह्या खातीर आमच्या बापायन आमच्या आपले शिरसय प्रत्येक खंयच्याच घरांतलो एक मनीस हो मायनींग ना ना. आयज उलयलो जाल्यार तेन्ना मायन आसली, तेन्ना फक्त कांयच नासलो. एक तरी शेतां, दुसरी तरी मायन. ज्या लोकांक ताकद आहा, बरें हार्डवर्क आहा, तेन्ना पयशे दिले भावाक आमचो बापूय आनी हो दाखोवपाक काय भुरग्यांक बरोबर येता. आयज ते आहा, आयज पोल्युशन जालां, टॅक्नॉलॉजी जालें, सगळें जालां आनी हे आमी मायनींग नाका म्हणपाक आमी पडोच घेवं. आमी जल्माले मायनींग आनी मरतले मायनींग आनी ह्या फुडें आमी रावतले मायनींग. इतलें सांगून आमकां सगळ्यांक आनी जो करपाक म्हाजो फूल सपोर्ट आहा आनी म्हाज्या फूल पंचायतीचो आनी म्हाज्या फूल गांवाचो सपोर्ट आसतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्याच्या विरोधात कळंगूट पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या कांय रेंट कार चलोवप्यांनी मोपा टॅक्सी चलोवप्याची गाडी आडायली आणि वायट उतरां दिली तशेंच धमकी दिवपाचो यत्न केलो. देखून कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूट पुलिशे कडेन केली. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कित्याक आयज आमची डॉल्फिन सर्कला कडेन एक गाडी आडयल्या. तो येयल्लो मोपाच्यान गेस्ट घेवन हांगासर ड्रॉपाक. सो तेची गाडी 4-5 जाण कोण 2 व्हिलर कार येयल्या, तेच्या फुडल्यान गाडी घातली. तो वयतालो, खाली वयतालो, तेणी गाडी उबी दवरूंक नासली. डायरेक्ट तेची गाडी आडयल्या आनी तेका बॅड वर्ड्स बीन दिल्या तेंच्यांनी, गाळी बी मारल्या आनी कितें कितें म्हणपाक लागले. सो तेका लागून मागीर तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार फोन केलो. पुलीस येयले, घेवन गेले तेका भुरग्याक. आमी हांगासर येयल्ले पुलीस स्टेशनार तेच विचारपाक की हे भुरगे कोण, कित्या खातीर आडयली आमची गाडी. सो तेच्या वयल्यान आमकां कळ्ळें की जे प्रायवेट रेंट कार वयर भाड्याक दिता पळय मोपा एअरपोर्टाचेर, तेच भुरगे ते आसले, तेंच्यांनीच ती गाडी आडयल्ली म्हूण तेची. तुमी आतां हांगा कंप्लेंट केल्ली आसा? आमी आतां तेचेर कंप्लेंट घातल्या आनी आमी मागता कलंगूट पुलीस स्टेशन PI कडेन की हेचेर जाता तितली स्ट्रीक एक्शन घेवपाची, जेणे करून आमचे GA11 गाडयो पळय बिजनस हो आमकां सदांच करपाक जाय. आमचे गाडयो हांगा येता, तेंचे गाडयो तेडीन वयता. म्हणटकूच आमचे फाल्यां सकाळी दुसरे GA11 गाडयो घेवन येयल्ले, तेंकाय जर हे अशेंच हाडून तेंकां त्रास करपाक लागले जाल्यार धंदो सारको जावचोय ना. तेंचोय धंदो जावचो ना, आमचोय धंदो जावचो ना. तेका लागून मातशें आमी आतां PIक रिक्वेस्ट करता की जे कोण हे आतां भुरगे आहा जेणी कोणी आमची गाडी अडयला तेंचेर मातशी जाता तितली स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आनी
कितें ते आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स हेचेर दिवपाचो. नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? हे प्रकरण स्टार्ट जालां प्रायवेट रेंटकार दिता म्हण भाड्याक. ओके. प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता वयर मोपा एअरपोर्टाचेर. जेन्ना प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता म्हण आमी आडयल्ली गाडी ती. तुमी मोपा हेजेर आसता? आमचे टॅक्सी घेवन आमी मोपा एअरपोर्टाचेर आसता सगळे GA11 आमच्यो गाडयो. आनी आमी पळय अजून मेरेन आमी जी लिगल रेंटकार आहा पळय ती अजून मेरेन अडोवंक ना, केन्नाच अडोवंक ना. तांकां आमी त्रासूय करूंक ना आनी करचेय बीन ना त्रास. इवन आमच्या कडेन गॅस्ट येता, आमच्या गाडयेन गॅस्ट बसता, तो आमकां सांगता रेंटकार मागता. आमी हे 03 जे आमचे फ्रेंड आहा, आमच्या नेटवर्कान आहात भुरगे, तेंचे गाडी आमी तांकां दिता, तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर डायरेक्ट दिता. आमी अशें आनीक कोणाचे आमचे आनीक प्रायवेट गाडयो आमच्याय कडेन आहा, जाय जाल्यार आमी दिवंक शकता तांकां गाडयो, पूण आमी तशें दिना. आमी जे लिगल आहा ते दिता न्हू गाडयो. पुणे गोंयांत जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाक राज्य सरकारा कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमांतल्यान पॉप फ्रांसीस झेवियर हांकां आमंत्रीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. एक्सपोजिशनाची तयारी करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. एक्सपोजिशन्स हे कशा पद्धतीन आसचे ताच्या खातीर पयली इन्फ्रास्ट्रक्चर जे प्रिपेर करता. ASIच्या वतीन ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंची ज्यो सगळ्यो 7 चर्चीस थंयसर आसा सरावंडींग आनी ते मेंटेन करतात. सरावंडींगचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे PWD JSIC टुरिजम डिपार्टमेंट हाच्या सगळ्यांनी करतात. तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर मेजर कामां घेवपाक जाय म्हणजे मार्विन इंजिनियर सोमार किंवा मंगळार पर्सनली ते विजीट करताले अलॉंग विथ द बेसिलिका फादर्स चर्च एंड आमच्या इन्स्टिट्यूट स्टाफ हे सगळे पळोवन थंयसरलें बेजीक काम सगळें जाता ते बेगीन सुरवात करतले. दॅट इज द फर्स्ट. आनी दुसरें पिलिग्रिमेज सेंटर्स थंयसर जे पिलिग्रिमेज येतले तांच्या खातीर जे टेंट आनी तांची टेम्पररी रावपाची सोय जी करची पडटा आसा ती सोय सरकाराच्या वतीन करतले. फाटले फावटी जे एक्सपोजिशन चलयताले पेक्षा हे फावटी बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाची सरकारान थारायला. मेन थिंग त्या फावटी हीज होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलां. हांव माननीय प्रधानमंत्री करयतलो आनी ताच्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट गोंय सरकारा कडल्यान पर्सनली इनवायट दिवचो तांच्यांनी येवचें. एकंदर 45 days असलेल्या एक्सपोजिशना खातीर बेगीक तयारी जाय. ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळी तेजी इन्फॉर्मेशन दो आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द अब्रॉड दो आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स तांच्या खातीर तेंची सोय कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड एग्रीकल्चर त्या गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन ओपनिंग फॅसिलिटीज ऑल इन्फॉर्मेशन वील गो टू all the pilgrimages who are coming for the pilgrimage tour for the exposition. आगरवाडा शापोरा न्हंयकुशीक आशिल्ल्या मानशेक खावटे पडिल्ल्यान सगळे उदक मिठागरांत पावले. सका लागून मीठ वेवसायिकांचे भरपूर लुकसाण जाल्ले. तांचो हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्ली. तेन्ना पंचायत मंडळाचो कंत्राटदार महेश परब आनी फुडाकार घेवन सध्या तात्पुरते हे काम करून दिला. हो प्रश्न वेळार सुटावो केल्ल्यान मीठ वेवसायीक आनी पत्रकारांचे उपकार मानले. तेच आम्ही उलयल्ले जे मिडिया फुडल्यान आम्ही सांगलेलो आमची जी खरी जाता आम्ही सांगली सरपंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आम्ही पावपाचो प्रयत्न केलो आनी बरें दिसता की जेन्ना आमी अशें केलें आनी इमिडिएट बेजिसार ते येयले कामूय स्टार्ट जालें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की काम जे आतां स्टार्ट तेणी केलां सो ते बऱ्या रितीचें काम आसचें आनी ते लॉंग लास्टींग उरचें. फाल्यां अशें जावंक जायना की काही 1-2 वर्सां उपरांत परत हे जावन लोकांक परत तेचो त्रास जावपाचो. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की ते काम बरें उरचें कित्याक तर हे सगळ्या लोकांक तेचो परत त्रास जावंक जायना आनी अशे बाकीचे काही गोष्टी आहात ते आमी वेळोवेळी हाडटले सरकारा फुडल्यान जे आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून घालतले ते मातशे बेगींतल्या बेगीन ते हितून अशेंच हेच रितीन फास्ट स्पिडीन ते करून घेवचे कित्याक तो प्रोसिजर ते हे ते जावकूच जाय. पूण अदर सायड जे जे इम्पॉर्टंट आहा ते गजाली पयलीं जावंक जाय ना जाल्यार हे लोकांक असो त्रास जातलो फुडें. सो बरें दिसता पळोवन की खंय तरी आमी तो एक स्टेप घेतला आनी खंय तरी आयज फास्ट लागले. सध्या आम्ही आगरवाडा शापोरा न्हंयच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात व्हडा संख्येन जे मिठाचे आगर आसा आणि ह्या मिठाच्या आगरांक दर वर्सा ह्या शापोरा न्हंयचे उदक येवन आगर खराब जाताले आणि मीठ व्यवसाय करत असताना तांकां बरोच त्रास जातालो. स्थळावी पंचायत आपली आगरवाडा चोपडे हाचे सरपंच आपले सचिन राऊत, आदले सरपंच अँथनी फर्नांडीस, आदले सरपंच आणि बायोडायव्हर्सिटीचे चेअरमॅन अमोल राऊत हांणी यत्न करून ही जी मानस आहा त्या मानसीचे दरवाजे व्यवस्थित करचे हाच्या खातीर सरकारकडे जलसिंचन खात्याकडे यत्न केला आणि ह्या कामांक मंजुरी मेळ्ळे.
ह्या कामाचो कंत्राटदार आपल्या विरनोडा गांवचो महेश परब हांणी तातडीन हाची दखल घेत हंगामी स्वरूपाचे मानसीचे दरवाजे बंद करून जे खारं उदक आपल्या मिठागरात येताले ते बंद करपाचो यत्न केल्लो आसा. हो व्यवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आयज मेरेन थळाव्या नागरिकांनी जायते यत्न केला, पूण सरकार कडल्यान तांकां कसल्याच प्रकारचे मानधन किंवा अनुदान मेळना. मिठागर व्यवसाय टिकोवन दवरपा खातीर आगरवाडो ज्या गांवाक ह्या मिठागरांतल्यान नांव मेळिल्लें आसा तो आगर वाटोवपा खातीर सरकारानय यत्न करपाची गरज आसा. ह्या वाठारांत मिठागरा पर्यंत येवपाक रस्तो नाशिल्लो, पूण तत्कालीन आपले सरपंच अमोल उर्फ सिताराम रावत हांणी यत्न करून मिठागराच्या कांय अंतराचेर फुटपाथ तयार करून लोकांक ताची बरी सोय केल्ली आसा. सरकारान ज्या मानसीचे दरवाजे कोसळलेले आसा ते बेगोबेग बऱ्या तरेन दर्जात्मक करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TVच्या फेसबूक पेजीक फॉलो करात, तशेंच YouTube पेजीक सबस्क्रायब करात. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.